कॅम्पेनिंग चालू केलें. मागीर पाळी आमी सबंद पंचायत क्षेत्रान प्रत्येक घरान पांय दिवन लोकांचे प्रश्न विचारून घेतला. आनी तशेंच आमी सांखळी, वेळगे, आमोणा, कुडणे जाता तितले विलेज पंचायतीन ग्रामीण भागान वचपाक, हरवळे प्रत्येकाची घरां वचपाक आनी तेंचे प्रॉब्लेम समस्या जाणून घेवपाक आमी प्रयत्न केला. तेजे मागीरूच आमी हो मॅनिफेस्टो रेडी केला. आनी मॅनिफेस्टोन आयज काळाची गरज आसा, आयज विकासाची गरज आसा, ते म्हणटा ते ग्रामीण भागान. आमचे माननीय प्रधानमंत्री स्मार्ट विलेजीस म्हणटा, मात आमकां स्मार्ट सिटीज म्हणटा, आमकां स्मार्ट विलेजाची गरज आसा. पळोवपाक गेल्यार आयज कितलेशे भागान कितलेशे वाड्यांनी उदक येयना, ऑल्टरनेटिव्ह उदक येता, ते सुद्दां टँकरीद्वारे येता पाळी विलेजीन पंचायतीन गेले जाल्यार. तशेंच कितलेशे घराच्या लोकांक लायट आनी उदक ना. लोकां कडेन आयज मेन प्रॉब्लम मायनींग क्षेत्रान, मायनींग बंद पडले मागीर मेन प्रॉब्लम हा अनएम्प्लॉयमेंट. प्रत्येक घरान आयज 2-2 भुरगीं बेकार आसा. हो येदो व्हडलो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हे सरकारान आमकां 50,000 नोकऱ्यो दितले म्हणून आमकां सांगून आमकां फुटयले. आयज प्रत्येक तरणाटो बेकार आसा. आयज आवय बापांची कळकळती विनंती आसा आनी काराणें मारता की आमकां 2,000 रुपया तुमच्या स्किमीचे नाका, मात आमकां नोकऱ्यो दियात, म्हणून. एकूच प्रश्न येता, घरोघरी आमी वयता ते एकूच प्रश्न येता. मायनींग बंद पडले, 4 वर्सां जालीं, सरकारान 16,000 कोटी रीण करून सगळे मतदारसंघांक स्किम्यो वाटले. ते पेक्षा ग्रामीण भागांत थंय उद्योग कसलो तरी चालू केलो, काही एक इंडस्ट्रियल इस्टेट चालू केल्लो, जेणे करून पोटाक लागपाचे. त्यांनी हे दुखी लावपाचें काम आनी तात्पुरती तांकां सोय करून दिल्यार तांकां संवय जाल्या. लोक लाचार जाल्या, 1200 रुपयांक रावता, ते पेक्षा कामाक लागले बरें. आयज लोकांक कळून येयलें आसा की हे आमचेच पयशे, आमचे टॅक्साचेच पयशे ते आमकां दिताले म्हणून. आनी ते सुद्दां आमकां लायट आनी उदकाची दरां वाडोवन परत घेताले. आमचो सरकार येयले जाल्यार, काँग्रेस सरकार आमचो सत्तेर येयलो जाल्यार आमी ही स्किमी तांकां 1,500ची 5,000 करतले म्हणून सांगलेले. तेंच्यांनी बेकारी भत्तो दिता म्हणून सांगलेले, ते बेकारी भत्तो दिवंक ना. आनी एक युटर्न करून मात आमचो सरकार येयले पयल्या म्हयन्यानूच आमी बेकारी भत्तो चालू करतले. ते सुद्दां 5,000 रुपया पर म्हयन्याक प्रत्येक तरणाट्याक मेळटलो जो कामाक लागून ना तो. म्हाजो मेन प्रायोरिटी आसतली ते म्हणजे इंडस्ट्रियल इस्टेट हाडपाची, आनी ते हाडून दाखयतलो जावन तुमकां, जेणे करून आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले संबंद मतदारसंघान. आमचं कॅन्डिडेट आहे श्री धर्मेश सगलानी, काँग्रेसचे कॅन्डिडेट. आणि जितकं तितकं आम्ही आता आज धर्मेश सगलानी, जितके आमचे साखळीचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे जितके आता कॅन्डिडेट्स आहेत, त्याच्यामध्ये आमची मत आहे की धर्मेश सगलानींची कार्य एकदम चांगलं आहे. आणि जे निवडून आले की जे ॲज अ चेअरपर्सन त्यांनी भरपूर कामं साखळीत केलेली आहे. आणि आम्हाला एक अपेक्षा आहे की जेव्हा ते निवडून येणार ॲज अ आमदार म्हणून, तर नक्की आमची साखळीची डेव्हलपमेंट करणार.